मोगाच्या भावा भयणीनो, दालगादो कोंकणी अकादमीन घडून हाडलेल्या ह्या रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाच्या जिविता आनी वावरा वयर ह्या उलोवपा खातीर तुमकां माय मोगाचो येवकार. रेजिनाल्ड पाचाय तूं रोमांचीचो दर्जो मेळोंक ना कोणाक तुज्योसलो साद्या उतरांचो मोगाल काळजाचो मन बुलाय त्यो रोमांची वाचून मोनिसा तापिसो. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, ही जावन आसा सोबीत उतरां शेओलच्या ब्रास फेर्नांडीस हाची. आनी ह्या पयल्या वर्सान तो जायत्यो ताचे विशीं गजाली आमकां सांगून दिता. पयलें म्हणल्यार तो म्हणटा की रेजिनाल्ड पाचाय रोमांचीचो. खरेंच हो ब्रीद ताका आमच्या सर्गेस्त प्रभाकर तेंडुलकर ह्या मनशान ताका दिल्लो. प्रभाकर तेंडुलकर हो जावन आसलो अधिकारी वो ओनर दालेश प्रिंटर्स ह्या छापखान्याचो. आनी हो टायटल ताका कित्याक दिलो काय, आमी जाणाव रेजिनाल्डाच्यो 200 वयर वो 200च्या आसपास ह्यो रोमांची आसात आनी इतलोच प्रचंड वावर ताचो देखून हो टायटल ताका दिल्लो आसा रोमांचीचो पातशाय. आनीक एक नांव वस्तो रोमांचीकार आसा जाका रोमांचीचो पाय म्हूण पाचारलेलो आसा आनी हो मनीस म्हणल्यार कारिदाद दामासियान. म्हणटूच आनीक एक वस्त हो ब्रास फेर्नांडीस आमकां सांगता की ताच्यो रोमांची मन बुलयत्यो आसल्यो आनी खऱ्यांनीच त्यो मन बुलयत्यो आसल्यो आनी लोक त्यो वाचूंक रावतालो. कोण एकल्या बरोवप्यान खरेंच म्हणलां की ल्हान ताची मूर्त पूण किर्ती महान, ल्हान झाड कशें पूण फळांनी भरलेलें झाड आनी तरेकवार गुणांनी भरलेलो हो मनीस, हो रोमांचीकार म्हणल्यार रेजिनाल्ड फेर्नांडीस. जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जॅक ऑफ ऑल स्टॉल्स, बायकला, मुंबई हो जावन आसलो ताचो मुख्य परगटणार. आनी चडश्यो ताच्यो रोमांची हांगातून परगटून आयिल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा. रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हाचो जल्म जुनाचे 14 तारखेर 1914 वर्सा शिवोले आफ्रामेंत वाड्यान जालो आनी ताचें मरण नोव्हेंबराचे 13 तारखेर 1994 वर्सा अंजुना सेंट एंटनी नर्सिंग होम हांगासर जालो. ताका काळजाचो आताक येवन थंय तो सोंपलो. ताचो बापूय आंतोनियो कारिदाद आर्मी बँडान एक क्लॅरिनेट वाजोवपी आसलो आनी ताच्या आवयचें नांव कार्मेलिना. ताची बायल गोरकान एमिलिया आपोलिना फेर्नांडीस गांवान आल्दोंची आनी 28 ह्या म्हयन्याचे म्हणजे जुलयाचे 28 1983 वर्सा ती अंतरली. आनी हो उल्लेख आमकां ओरिस्ट सोपोन हे ताचे रोमांचीन आमकां मेळटा. रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हाच्यो सुमार 200 रोमांची आसात आनी ह्यो रोमांची ताणें A ते Z अक्षरान ह्या अक्षरांनी बरयल्ले आसा. पूण तातूंतली 3 अक्षरां तातूंत ताणें रोमांसी बरयल्ल्यो म्हाका मेळूंक ना. H, Q आनी W. सद्या म्हाका 133 रोमांची मेवल्यात आनी ताणें बरयल्ली पयली रोमांस म्हणल्यार लिंडॉर्फ जी 1932 वर्सा ताणें बरयली आनी ताची निमणी रोमांसी मरणाच्या वर्सा पेर्दिदा 1994 ह्या वर्सा ताणें बरयल्ली आमकां मेळटा. A to Z अक्षरांनी ज्यो रोमांची ताणें बरयल्यात त्यो हे भाशेन आसात: आराबेस्का, बिरांकूळ सोपूत, क्लॅरा, डेजमंड, एझरा, फोलेर राखणो, गुरगुरेत, इस्कारियोत, जिवे बावले, कोडू दुडू, लुसिफेर, मोंतोरलोलो मोग, नासांच्या कोटान, ओरिश सोपोन, पास्कू भाटकार, रातचो देंवचार, सोमदिराची राणी, तोस्का, उदेंतीचो वाटसूर, वनवाशी पूत, शावेरिता, येसू आनी झरझरो. मोगाच्या भावा भयणीनो,
रेजिनाल्ड फेर्नांदीस रोमांसी बरोवंक ताका उत्तेजन खंयच्यान मेळ्ळें काय? जेन्ना तो 18 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताचो बापूय पॅरालिटीक एटॅक येवन आर जावन तो धरलो. तेन्ना कुटुंबाचो सांबाळ करूंक ताका मुंबय वयचें पडलें. आनी जेन्ना तो मुंबय गेलो तेन्ना ताच्या गांव भावान A.V. डिक्रूज, जो आवे मारिया ह्या साताड्याचो धोनी आसलो, ताणें ताका भरपूर आदार दिलो. थंय ताणें आपली बरोवपाची कला वाडयली. ताच्या ह्या रोमांचनी आमकां दिसून येतात जायतीं नांवां जीं पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलीं आसा. पवित्र पुस्तकांतलीं नांवां ताच्या रोमांचनी आयिल्लीं आमकां दिसतात. देखीक निकोदेमुस, इस्कारियोत, भिरांकूल, बाराबास आनी आदी. तेच परी जायत्या अस्तोऱ्यांची नांवां घेवन ताणें रोमांची बरयल्लीं आसा. देखीक आउरोरा, आराबेस्का, पद्मिनी, डॉलोरिता, वालेन्सिया, क्लारा आनी आदी. ताचे रोमांसीचे खास म्हणल्यार दर एके रोमांसी सुरू करतना एक ल्हान कविता तो दिता आनी हे कवितेंत एके भाशेन हे रोमांचीचो आटाप आमकां थंय पळोवंक मेळटा. दुसरे सुवातेर एक काणी सांगलेल्या भाशेन ही रोमांसी ताणें बरयल्ली आसा. तेच परी तातूंत दोगां मदें संवादूय तातूंत आमकां दिश्टी पडटा. असली ताणें ही स्टायल आपणायलेली आसा. आनी ह्यो ताच्यो रोमांसी इतल्यो फांकी जावंक कारण म्हणल्यार आमी जाणाव जेन्ना गांवांची वर्णन जाता तेन्ना त्या गांवचो लोक एक उत्सुकायेन भरलेलो आसता. ही उत्सुकताय तांकां इतली आसता की ही रोमांसी तांकां केन्ना वाचूनशी दिसता. देखून ताच्या रोमांसीनी वेगवेगळ्या गोंयच्या गांवांची भोंवडी ताणें केल्ली आसा. देखीक वेरे, रेज मागूस, नेरूल, कलांगूट, अंजुना हो सगलो दर्या वाठार, तेच परी दोंगरी वाठार केरी, तिराकोल, सत्तरी, वालपय, मागीर साश्टी, मारगांव, कोर्ताली, आगासाई आनी दुसरे वाटेन कोले, मोले, बिचोली, सांकली, काणकोण, पोंडा अशे गोंयचे साबार गांवांचे दर्शन ताच्या रोमांसीनी जाल्लें आमकां मेळटा. त्या भायर गोंया भायले गांवांची नांवां आमकां थंय आयकूंक मेळटा. ह्यो घडण्यो घडलेल्यो आमकां मेळटात जांकां गोंयकाराचो थंय संबंद आसलो, जावं मुंबय, रत्नागिरी, गल्फ, पोर्तुगाल, आफ्रिका हाचोय उल्लेख हांगासर ताच्या रोमांसीनी आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ताचे विशय जे आसा ते खऱ्यांनीच एक उत्सुकताय निर्माण करतले विशय. देखीक भोंवड्यो, जादू, मोग, चोरयो, किरमी, नागोवप, चोरप, देंवचारा विशीं कांय रोमांची, ओत्मे, दिश्ट आनी कुटूंब असले साबार विशय ताच्या रोमांचीनी आयिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें न्हय फकत रोमांसीच बरयल्यो पूण हेराय क्षेत्रांनी ताणें आपलें नांव जोडलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, रोमांची भायर ताणें हेराय क्षेत्रांनी आपली हुशारकाय दाखयली. देखीक जायते तियात्र ताणें बरयल्ले आसा. अशें म्हणटात की ताणें सुमार 17 तियात्र बरयल्ले आसात आनी तेवूय बी ताच्या तियात्रांनी फामाद तियात्रिस्तांनी भुमिका केल्ली आसा. देखीक एम. बॉयर, जासिंत वाज, रॉबिन वाज, टिटा प्रेटो, सी. आल्वारीस, सोजा फेर्राव आनी आदी. ताचे कांय तियात्र हे परी आसात: पिर्जेंत फेस्ताचो, हुंड्याचो कुडको, लोरसू आनी फोर्सू, तुका जाय तें ताका दी. अशें ताणें बरयल्ले साबार तियात्र आसा. तेच परी तो एक बरो मुज्ग बरोवपी आनी मुज्ग वाचपी. रेबेक आनी ट्रम्पेट ही दोन इन्स्ट्रुमेंटां ताची आवडीची आसली आनी जायत्या तियात्रांक ताणें ट्रम्पेट वाजयलेलें आमकां मेळटा. रेजी आनी ताचे मेलोडियन्स, रेजी एंड हीज मेलोडियन्स हो एक पंगड ताणें घडिल्लो आनी राजांच्या दरबारांनी ते वाजयताले आनी पुणे ते एकदम फेमस जाल्ले. जायत्या दुसऱ्या बँडांक ताणें आपलें संगीत दिल्लें आसा व तांचे बरोबर वाजयल्लें आसा. देखीक
नेलीज डान्स बँड, रोजबड्स स्विंग, आल्फ्रेड रोजाचे बँड, विन्सेंट कार्मीन आनी ताचो ऑर्केस्ट्रा हातूंत ताणें आपलें योगदान दिल्लें आसा. तेच परी जायत्या हिंदी फिल्म कांतारांनी ताणें आपलें योगदान दिल्लें आसा, मूज वाजयल्लें आसा. त्याच बरोबर ताणें जायतीं कांतारांय बी रचिल्लीं आसा आनी ताची फामाद कांतारां म्हणल्यार आदियोस कोरच्या वेळार, सुंदरे, सोर भोंवती उजवाड, गो बायलेचें केस्तांव, बाटाक बाट, गे तुका दी म्हाका आनी आदी. 1992 वर्सा गोंय राज पुरस्कार ताका गोंय सरकारा कडल्यान फावो जाल्लो. बारीकसाणेन सांगचें म्हणल्यार त्या काळार रोमांसीक जायतें मोल आसलें आनी जायतो लोक रोमांसी वाचतालो आनी हाकाच लागून जायतो लोक रोमांसी बरोवंक पावलो. अशें म्हणटात की जरीक तर वाचपी आसात जाल्यार बरोवप्याकूय जायती उमेद मेळटा आनी अशेंच कितें ह्या काळार घडटालें. आमचो गोंयकार लोक जो मुंबय आसतालो आनी भायर वचूंक रावतालो तेन्ना आपलो वेळ रोमांसी वाचून ते सारताले आनी केन्ना काय ताची दुसरी रोमांस येतली, ताची फुडली रोमांस केन्ना हातान पडटली अशी उत्सुकताय धरून ते वाट पळोवन आसताले. जायते फावटी थोड्यांक घडनासलें पुस्तकां विकती घेवंक, म्हणटच एकामेकाक ही पुस्तकां दिवन वाचून ते अशे तरेन आपलो वेळ सारताले. एक बरोवपी जेन्ना बरयता तेन्ना एक वाचपी वाचता म्हूण ताका कमतोच ताची उर्बा अदिकूच वाडटा आनी जायत्या गांवांनी ताची घोरकान बसून आपल्या शेजाऱ्यांक एकठांय करून तांकां ही रोमांसी वाचून दाखयताली आनी अशे तरेन हे रोमांसीचो जायतो प्रचार जातालो. जायत्यांनी अशें म्हणलेलें आसा की रेजिनाल्दाच्यो रोमांसी वाचून आपली भास सुदरली, आपल्याक कोंकणी शिकूंक मेळ्ळी आनी कोंकणी आपूण आतां बरे भाशेन उलोवंक शकता. म्हणटच एक महान व्यक्ती जाणें रोमांसी बरोवन गोंयची गिरेस्तकाय ह्या रोमांसींनी ताणें लिपोवन दवरलेली आसा. एक वेळ असो येतलो जेन्ना गोंया विशीं आमकां कितेंय जाणा जावंक जाय जाल्यार त्या काळाची गिरेस्तकाय, त्या काळाची संस्कृताय ताच्या रोमांसींनी आमकां सांपडटली. म्हणटच आज ह्या उलोवपा वरवीं ह्या महान व्यक्तीक रेजिनाल्ड फेर्नांदीसाक आमी मान दिता आनी ताणें केल्लो वाव दालगाद कोंकणी अकादेमी वरवीं दर एक वेळार जायत आसा. ताच्या मानांक हें एक वस्रो ताणीन स्थापीत केल्लो आसा, त्या वस्र्याक ताचें नांव दिल्लें आसा. तेच परी दर वर्सा ताच्या जल्माची शताब्दी ते मनयतात. अशे तरेन ताचो उगडास, ताचो वावर आनी ताचें साहित्य जिवें दवरपाचो हो एक प्रयत्न आसा. तर ताचे भाशेन कोंकणीचें जैत आमी उखलून धरूंक, कोंकणीचो वावर आमी करूंक आमी सगळ्यांनी वावरचें हीच प्रेरणा आयज ताचे वरवीं आमकां मेळची म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं.